विसवा उपरांत तुमकां येवकार। म्हापशा पालिकेन मार्केटांतल्या पसरकारांचे वाडयल्ले भाडे रद्द करचे म्हूण पसरकारांनी सोमारा पालिकेचेर मोर्चो व्हेलो। पसरकारांचे शिष्टमंडळ नगराध्यक्ष आशीष शिरोडकाराक मेळ्ळे। पसरकार भाडे दिवचे म्हूण मागतात। नगराध्यक्ष म्हणटा सध्या वेंचणूक आचारसंहिता आशिल्ल्यान सध्या कांयच करप शक्य ना, मागीर पळोवया। म्हापशा नगरपालिकेन हालींच पालिका बाजारांतल्या पसऱ्यांचे भाडे वाडयला। ही भाडेवाड रद्द करची अशी मागणी करून म्हापसा वेपारी संघटनेन सोमारा पालिकेचेर मोर्चो व्हेलो। भाडेवाड रद्द करची अशी मागणी मोर्चान वांटो घेतिल्ल्या वेपाऱ्यांनी केली। गेल्या 6 महिन्या पयलीं आज इस्टाब्लिशमेंट लायसन्साची वाड केल्लेली, तशीच भाडे वाड केल्लेले। त्याच्यानंतर आता परत 6 महिन्यांनी परत ही वाड जाल्ली आसा। तेंच्यांनी म्हापसा वेपारी संघटनेक विश्वासान घेवचे आनी भाडेवाड ठरोवपाची आनी आता कितें जे वाडयला ते कितें केला ते स्थगीत करून आमच्या कडेन पळली करून म्हाका दिसता ताचेर कांय तरी तोडगो काडचो। सध्या आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान पालिकेचो निर्णय बदलप शक्य ना। आचारसंहिता सोंपतकीर विचार करपाचे उतर नगराध्यक्ष आशीष शिरोडकारान दिले। इलेक्शन जेन्ना आता चालू आसा, इलेक्शन प्रोसेस आसा, त्यामुळे म्युनिसिपॅलिटी कशेच पद्धतीन डिसिजन दिवं शकचे ना। कोणेच सांगले जाल्यार वचून ती डिसिजन स्टे जातले। त्यामुळे इलेक्शनाचो प्रोसिजर जाल्या उपरांत आचारसंहिता जेन्ना काडली वयतली तेन्ना हेजेर कितें ना कितें डिसिजन बरें पॉझिटिव्ह किंवा नेगेटिव्ह हे डिसिजन तुमच्या समोर मांडले वयतले हे हांव तुमकां सांगूं। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे। आदर्श युवा संघान घडोवन हाडिल्ल्या लोकोत्सव 12 काणकोणच्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। लोकोत्सवान मांडिल्ल्या प्रदर्शनान शेतकामाक लागतात ती सगळी तरेची आवतां मांडिल्ली। गोंयचे दायज सांबाळपी हो महोत्सव घडोवन हाडलो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान आयोजकांची तोखणाय केली। काणकोणच्या युवा संघान घडोवन हाडिल्ल्या लोकोत्सव 12चे उक्तावण विरोधी पक्षाचे मुखेली मनोहर पर्रीकारान केले। ह्या वेळार पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकार, काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, विष्णू सुर्या वाघ आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। उक्तावण केल्या उपरांत मनोहर पर्रीकार आनी हेरांनी प्रदर्शनान मांडिल्ल्या शेतकी आवतांची पळोवणी केली। पर्रीकार आनी हेर सुवाळ्याक आयले तेन्ना वाचपान तांकां येवकार दिलो। ह्या दबाज्याक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली। अमेरिकेंतली भुरगीं खूब हुशार अशें लोकांक दिसता, मात तांकां कांयच वेव्हारीक गिन्यान ना ही गजाल मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केली। पेन मॅगझिनान बरयल्लें की तांच्यांनी वचून शाळेंतल्या भुरग्यांक विचारलें, सर्वे घेतलो भुरग्यांचो, तांतयां पळय घरांतलीं खातात आमलेट करून, ही तांतयां खंयच्यान येता? 97% भुरग्यांनी उत्तर दिलें सुपर मार्केट पळय वॉलमार्ट पळय आहा म्हणजे सुपर मार्केट ताज्या वयर शेल्फाचेर आसता ती। हे वाचलें मात्र हांवूय हारलो। हांवें आमच्या भुरग्यांक पणजे विचारपाक सुरवात केली, खंयच्या येता? पणजेच्या जवळ सगळ्या भुरग्यांनी म्हाका कोंबडी तांतयां येता म्हूण सांगलें। म्हाका बरें दिवप। काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार। पाडोशे उदका पुरवण प्रकल्पाचे पंप फाटली 4-5 वर्सां सारखे नाशिल्ल्यान दिसाक हजारांनी लिटर उदक भायर सोडचें पडटा। हे उदक गांवच्यो बागायती आनी रस्त्यावेल्यान व्हांवता म्हूण बागायती तशेंच झरी, कालवे आनी येरादारीक ताचो धोको जाला। पळयात उदय परबाचो खासा रिपोर्ट। पाडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू जाल्यार सुमार 9 वर्सां जाली, पूण फाटली 4 ते 5 वर्सां जाली प्रकल्पांतले पंप सारखे नाशिल्ल्यान शुद्धीकरण जातकच उरिल्लें उदक परत रिसायकल जायना। ताका लागून हें उदक भायर सोडचें पडटा। उदक भायर सोडटकच दोंगरावेली सगळी माती घेवन हें उदक पाडोशे गांवांतल्या रस्त्यावयल्यान लोकांच्या कुळाघरांनी वता। रस्त्यावयल्यान वतल्या उदकाचो येरादारीकूय त्रास जाता। कुळाघराच्या धडांक उदकाचो नेट मारिल्ल्यान धडोय कोसळपाक पावल्यात। डायरेक्ट जे जोरान येता काय ना, पयलीं आमचे म्हणल्यार धडे हे जाल्या कळ्ळें, आनी जेन्ना आमी शिंपणें करता काय ना तेन्ना सपोज माती ते हातूंत स्प्रिंकलान भरून पाणी आमकां जोरान मेळना। पाणी हे पळय माती आसा पळय भितरली रेबो येता पळय ते कुळागर आमकां माल सामको म्हणून सरकारान हाजेर कितें तरी विचार करचो। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या कालव्यातूय हें उदक वता। उदकाच्या लोटाक लागून कालव्याक मार बसता, तशेंच थंयच्या पोरण्या झरीचेरूय ताचो परिणाम जाता। हें रेब्याचें उदक फाटली 4-5 वर्सां जालीं अशेंच व्हांवत आसा। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कानार ही गजाल घाली तरीकूय कोण जाग माग करिनात। ह्या इरिगेशनच्या कॅनलान ही सगळी माती लवंडा आनी जें उदक हें शेती खातीर वयता तें उदक डिस्टर्ब जाता। हें केवळ ह्याच प्रोजेक्ट ह्या मिस्टेकीक लागून आसा आनी हाचेर PWD खात्यान कोणत्याही प्रकारचें एक्शन घेवना।
पाडोशेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. सर्गेस्त ज्येष्ठ पत्रकार नारायण आठवलेची गोंयकारांक सदांच याद उरची म्हूण लोकविश्वास प्रतिष्ठानान पत्रकारांक नारायण आठवले पुरस्कार दिवपाचें थारायला. 16 ऑगस्टाक हो पयलो पुरस्कार भेटयतले. फुडल्या वर्सा सावन आठवले पुरस्कार दिवंक सुरवात जातली अशें लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष अनुप प्रेयोळकरान मिडियाक सांगले. सर्गेस्त संपादक नारायण आठवलेन गोंया खातीर मोठो वावर केला. तांची याद गोंयकारांक उरची म्हूण तांणी सुरू केल्ली लोकविश्वास प्रतिष्ठान ही संस्था तांच्या नांवान पुरस्कार सुरू करता. आठवलेचो जल्मदीस 16 ऑगस्टाक. त्या दिसा आठवले पुरस्कार पत्रकारांक भेटयतले अशें प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष अनुप प्रेयोळकरान सांगले. ह्या पुरस्कारा खातीर प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियांच्या पत्रकारांचो आस्पाव आसतलो. आठवले पुरस्कार निधी उभारपा खातीर लोकांनी प्रतिष्ठानाक आदार करचो अशें प्रेयोळकरान मागला. 5 लाख रुपया फंड तयार करचो अशा संदर्भात आमी एक उद्दिश्ट दवरलां आनी त्या 5 लाखांतल्यान जे कितें आमकां वर्साक व्याज येतलें त्या व्याजांतल्यान हो पुरस्कार दर वर्सा तांच्या 16 वाडदिवसाच्या 16 ऑगस्टाच्या दिलो वतलो. ताजे खातीर पुरस्काराची 2 हे आसतले. एक म्हणजे पुरस्कार कॅश स्वरुपात 11,111 रुपया कॅश हे आसतलो आनी एक त्या पुरस्काराक त्या सायटेशन म्हणजे मानपत्र स्वरूप आसतलें. सर्गेस्त आठवले पुरस्कार खासा करून गोंयांतल्याच पत्रकारांक दिवपाचो विचार आसा. पुरस्कारा खातीर पत्रकारांचें नांव वेंचून काडपाक प्रतिष्ठान गोंयांतलो 1 आनी महाराष्ट्रांतले 2 जाण मेळून 3 जाणांची समिती नेमतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.